युवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. रेल्वे ट्रॅकांचेर वाडल्यात अपघात. कासावलेकार फुर्योज म्हणटात एक तर अंडरपास बांदात नाजाल्यार पूल तरी उबारात. नेम मोठ्ठल्या बार्जींचेर जायना कारवाय. बार्जवाल्यांचो कॅप्टन ऑफ पोस्टचेर आरोप. टू व्हीलर पार्किंगेच्या जाग्यार बेकायदो बांदकाम. मडगांवकारांची कागाळ. पालिका 15 दिसां भितर करतली कारवाय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोळसो येरादारी खातीर रेल्वे ट्रॅक अपग्रेड करपाचें काम चल्लां, पूण गांवांनी थळाव्यांक त्याचो त्रास जाता. कासावलेकार बेजारल्यात. हे सुवातेर अंडरपास वा पूल बांदात अशी कितलीशींच वर्सांची तेंची मागणी. राज्यांतले कोळसो हाताळणे खातीर चलिल्ल्या डबल ट्रॅकिंग आनी ताचे येरादारेन लोकांक पिडल्यात. जायते खेपे निशेध केले, केसी केल्या, तरीकय कितेंच बदल जाल्लो दिश्टी पडना. गाडयांचो आंकडो वाडिल्ल्यान कासावलेकारांक जायत्यो अडचणी सोंसच्यो पडटा. रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करप धोक्याचें जावन रावलां. ते खातीर अंडरपास वा ओव्हरब्रिज बांदचो अशी तांची कितल्याशाच वर्सां सावन मागणी. आयकात लोकांचे उतफर्के. It is about 12 years since I was a sarpanch here. I made a big file. My people are fed up of signing and taking it to the ministers, to the center. Earlier when I was there, they said, okay, Congress is here, BJP is there, and then they partly state funds are required, partly central funds are required, so we cannot do it. We've got a big file even in the panchayat, and that was it. It was left at that. We have never got anything from the railways as yet. They are promising us, but we do not know when they are going to give us. People are banging their heads and all problems take place. A train was coming from Vasco. It was 1 hour late, and this guy was a senior citizen. He was in his own thoughts. As he was coming down the 2 stones that were kept down, he was knocked down on the temple and he fell flat. He expired there and there, and he was bleeding profusely. Now what happens is, we are so many, about more than 100 houses across this side. Railways have started building left, right, center, doing only, they are thinking about themselves. Now see, they have broken 2 houses, they have cut off trees, they are doing whatever they want. But what I am saying, okay, if it is your land, you are doing it. But first think about the people. And earlier we had this 2 tracks which helped the people. There was a Kolkani Express, and it was only for people who are going to work. Not only that, now it is only self-centeredness. Can you see this cold? Can you see this train going? It's about like hundreds, about 20-30 trains go. People bang their heads. They are, so many of them have been dead because the trains are very fast, and people are suffering. And we have got no solution because they are building. They should have given us a bridge first and then spoken, no? Now when that incident took place, the station master came and to ask them what happened. And the cops asked him, now you'll have to pay 40,000, 200 meters from here. There is a bypass down. Give us at least something small, but give us something. Na? It is not that you finish your work, you take your coal, you make your houses, and we are left like that only while people keep on dying. It is humanity, and we do not want any high-handedness from the railways. They are taking a law into their hands, and they are doing far too much because it's their property. It's not fair. Why दिसता मागीर कित करतलो असो ना. आतां आमकां पत्ती क्रॉस जावपा पडटा. कित करपाचें, कोणाक सांगपाचें. एक सरकारी मेलो आनी सगळे मेल मोडपा जाता. ह्या वदां आडयताय करूंक गेले, ह्या वदां आडयताय, त्या वदां आडयताय. कोणाक सांगपाचें. भंय दिसता तुमकां? भंय दिसता. त्यात कोण ना न्ही. आडवल्या कितें 15चे वयताय, रोकडी गाडी सुडवता. आतां नसून ते हेजे आसल्या पूण कांय जायना. हेजे आसल्या त्या हेजे पडले म्हणटा सारकी विरान दिसता. कभी भी 2 ट्रेन रुक जाता है. आज तो 1 है, 2 रुकता है. जाने के लिए आने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है. बुढ़ा लोग जाता है, कोई हैंग जाता है. और कभी उस दिन तो 1 डेड हो गया इधर. उस दिन 1 डेड हो गया. सो इधर कोई केयर नहीं करता है. वो लोग को बोला तो कोई ये नहीं करता है, रिप्लाई कुछ नहीं करता है. हे घेवचे पडटले ना, रावचे पडले. गाडयो येवन पळय थांबतात न्ही, तो केन्ना सुट्टल्यो आनी कितें तें. वी कॅनॉट वेट न्हू. आज ओनली अल्टरनेटीव आयदर टू गो लायक दीस or wait.
So for me, waiting is not a easy thing. Otherwise, we have to go like this. Sometimes what happens, this goods train is parked on that railway line. Yeah, platform side. Yeah. So it's very difficult to go that side. अंडरग्राउंड जावं शकता नाल्यार एक तूं पळय हांव सांग तुका आनी अल्टरनेटीव हें तें पळय म्हणटा न्ही बट इफ दे हॅव गॉट रियली इंट्रस्ट इन द पब्लीक टू फेस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पब्लीक दे कॅन डू सो मेनी थिंग्स आनी इफ दे डोंट हॅव एनी चल लेट पीपल सी देर ओन थिंग्स आनी मागीर कांय जावंक शकता न्ही. थळावे लोक दिसपट्टे आपले जीव धोक्यात घालतात. ट्रॅकावयल्यान वताना एका जाणट्याक मरण आयले. आपल्या दोळ्यांनी हो अपघात पळयल्ल्यांनी सांगले की तो मनीस ट्रॅकावयल्यान निसरलो आनी ताचे तकलेर मार लागलो. थळाव्या लोकांनी हाजेर उपाय काडपाक सांगला. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान आयज ह्या दुट्टी ट्रॅकिंग पिडेस्तांनी केल्ले याचिकेच्या विरोधात निर्णय घेतल्यान लोक काचाबूल जाल्यात. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. खणमाल व्हरपाक दिल्ल्या परमिटांतल्यान रुटांत मयेचो खंयच उल्लेख ना जाल्यार मये गांवांतल्यान ट्रक कशे धांवतात. मयेच्या शेतकारांनी सरकाराक प्रश्न विचारला. मयेच्यान खण मालाची येरादारी करपी कंत्राटदाराक बेगोबेग अटक करात. प्रशासन आयकना जाल्यार कोर्टात वयतले. मये भूविमोचन समितीचो अध्यक्ष सखाराम पेडणेकारान सांगला. आयज सकाळी पुलिसांनी दोगांक अटक करून सांज वेळार सोडून दिले. खण मालाची येरादारी करपी ट्रक आडयले म्हण दिवचल पुलिसांनी मंगळारा परतून एकदा मयेच्या आंदोलकांक उखल्ले. सोमारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्या बरोबर मयेच्या आंदोलकांची चर्चा जाल्ली पूण निष्पन्न कितेंच येवंक ना. मंगळारा परत ट्रक धांवपाक लागले. देखून शेतकारांनी ट्रक आडयले. पयलीं बायला पुलीस फोर्स येयलो. उपरांत दिवचलचो पुलीस निरीक्षक गडेकार स्वता येयलो. तेणें केस कशी हाताळ्ळी पळयात. दादागिरी करूंक लागलो तुका आडोवपाक हेका हें आहा तूं तेका कसो मारलो कसो काडून ट्रक घातला तर ट्रक घातला विचार हेंका ट्रक घातला अरे पूण तूं ट्रक आदळलो काय ना अरे हांव असो सायड आहा बरें म्हाजी सायड तूं आतां पळय परते करूं नाका हांव पळय असो आहलो सायड आहा म्हाजी सायड आसा हांव असो आसलो भायर काडपाची हे कितें तूं कित्याक काडलो तेका भायर तूं कोण तुका ट्रक हाडूंक रायट आहा म्हाका रायट आनी कोणा वचोंक तुका ट्रक हाडूंक रायट आहा न्हय आम्ही किती भायसून येला गावचेच लोक गाडी चलता मरे तुझ्या घराला म्हणून आमच्या ऑर्डर मारता किती हात दिला ओढू नका ओढता किती असं ओढता म्हणजे किती तू किती समजला तू हात लावू नका मला ओढू नका तुका पहिले आणता ओढताय म्हणजे किती तू किती समजता हात चलून कायटा ओढता म्हणजे किती सायडीक राव रे रिपोर्टर मरे तू सायडीक राव तस रावता हांव तापो नाका बेश्टो तापोवपाचें म्हाजें काम ओके आनी कोण रे आनी कोणाक जाय येवंक जाय कोणाक हाडोवपाचें कोणाक आमचे जे पॉल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंट आसा त्याचे मॉनिटरींग स्टेशन सगळे कडेन लागचें पडटा. हो कायदो आसा जे आमी फाटल्या दिसांनी तक्रार दिली ह्या पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. तेंच्यांनी जे आमकां सांगलें तेज्या वरसून आमकां कळ्ळें की ही वाहतूक चालू जावच्या पयलीं प्रत्येक ह्या रुटाचेर काही ठिकाणी मॉनिटरींग स्टेशन लागचें पडटा आनी जे पॉल्युशन कितें जाता हेची तपासणी ते करता आनी त्याच्या नंतर तो आपलो अहवाल दिवन जे कितें पॉल्युशन जाता जाल्यार तो अहवाल दिता आनी पॉल्युशन जर जालें जाल्यार हो वाहतूक तेच्या नंतर बंद जाता. पूण हे मॉनिटरींग स्टेशन सुद्दां हांगासर न लागले आसतना हेंच्यांनी ही वाहतूक चालू दवरलेली आसा. म्हणून आमी ह्या प्रशासनाचो निशेध करता आनी ताबडतोब हेचेर कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेचेर कारवाई करची आनी ताका भितर उडोवचो ही आमी मागणी करता. मयात बेजापसालदारपणान चलिल्ल्या रस्त्या कुशीच्या कामांचो सगळ्याकच त्रास जाला. रस्ते दोन्ही वाटेन खणल्यात. हालीं जायते खेपो पियेवपाची उदकाची पायपां फोडली. लोक सुक्यार. लोकांक परत परत रस्त्यार देवचें पडटा आनी पुलीस तांकां परत परत उखलून व्हरतात. सरकारी यंत्रणा दबाव तंत्र वापरता आशिल्ल्यान आंदोलकांनी आतां कायद्याच्या मार्गान वचपाचें थारायलां.
कालूच जे उपजिल्हाधिकारी आसा त्यांच्याकडे आमचे माननीय आमदार यांच्यानी एक बैठक घेतली संयुक्त, आणि ह्या बैठकीन सगळे त्याचे कागदपत्र तपासा अशी आम्ही नागरिकांतर्फे त्यांना विनंती केली. आणि जे आमच्याकडे गव्हर्मेंटाचे जे सर्क्युलर असले की वाहतूक करताना नियम खंयचे खंयचे पाळपाक जाय, ती नियमाची सर्क्युलर आहे आम्ही त्यांना दाखयली. पण त्याच्यानंतरचे 2014 जे पर्यावरण मंत्रालय जे फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज ह्या डिपार्टमेंटाचे जे सर्क्युलर आसा त्याच्यानंतरचे खंयचेच सर्क्युलर ते आमकां दाखोवंक शकले ना. जर आम्ही फाटले जे आंदोलन ह्या संदर्भातले चालू आसा, गेली 2 वर्सां आमी निवेदनां उपजिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत आमची निवेदनां दिल्ली आसा. जवळजवळ 19 लेटरां आमी तांकां केल्ली आसा, त्या शिवाय इतरूय सगळ्या माध्यमांक केल्ली आसा. पुणून तेजी खंयच दखल घेवना, तेची इन्क्वायरी कसली करूंक ना किंवा आमकां कसले परत तेंच्यांनी उत्तर तेजेर दिवंक ना. म्हणून ही सगळी लेटरां लावन आमी कोर्टाचे जे माध्यम आसा त्या माध्यमान आमचे वचपाचे सगळे प्रक्रिया चालू आसा आणि ती रोखडीच थंयसर पूर्ण जाता. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकर. मंगळारा वेर्णा पुलिसांनी ओडिशाच्या 37 वर्सां पिरायेच्या नायक प्रकाश नावाच्या तरणाट्याकडल्यान 650 ग्रॅम आणि 457 ग्रॅम असो मेळून 1.107 किल गांजा सीज केलो. जुवारी नगरांतल्या उमिया हॅबिटेट बिल्डिंगेत ही कारवाय जाली. धाडीत 2 बॉक्सांनी निळ्या रंगाचे पॉलिथीन बॅग सापडले, जेतून 1,10,000 रुपयांचो गांजा सापडलो. 37 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याकडेन बेकायदेशीर गांजा 1,10,000 रुपयांचो 1.107 किल गांजा सीज. आरोप्याकडल्यान 2 बॉक्सांनी पॉलिथीन बॅगेत सापडलो गांजा. आरोपीक वेर्णा अटक. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरुमा आले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कांय बार्जवाले नेम पाळिनात, पूण ह्या बार्जींचेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कारवाय करिना. युनायटेड बार्जमॅन असोसिएशनाचे वांगड्यांनी आरोप केला. खण युनियन कामगारां खातीर न्हू जाल्यार खण कंपन्यां खातीर वावुरता अशें कामगारांचें म्हणणें. मास्टर अँड कॅप्टन बगर बार्ज सुरू आसात असो आरोप संघटनेन केला. हे बेकायदेशीर आसूनय पोर्टाचे कॅप्टन ह्या विशयाचेर तोंड धापून आसात असोय तांचो आरोप. एके मुखेल खण कंपनीची बाजू घेता असो युनियनाच्या फुडाऱ्यांचेर आरोप आसा. युनियन कामगारांनी समिती बदली अशें मागला. कित्याक तर गोंयचे कामगार एका वर्सा सावन बेकार आसात, जाल्यार सगळ्या बार्जीचेर गोंयचे कामगार नात. पयलीं आमचे युनियन आशिल्ले, लोबो आशिल्ले, सगळे ते युनियन बरें चलताले. पयलीं स्टार्टींग चलताले ना 2011 12च्या पयलीं. आतां न्यू कमिटी काडली, पुतू गांवकर आनी जतिनाक आमी इलेक्ट करून काडलो. इलेक्शनाक बरें काम करतले म्हणून तेंच्यांनी सगळी वाट लावन दवरल्या. सगळी वाट म्हणून अशी वाट दवरल्या. आतां पळय, आतां युनियन ऑफिसा आमची ऑफिसाच्या व्हडले आसा, आमी रस्त्यार उबे रावल्या पळय हांगा. ते आमकां ताका फोन मारलो, आमच्या 2 जाणांक फोन मारलो, जतिनाक फोन मारलो. जतीन मातसो यो रे. तो म्हणटा आपूण येयला म्हणटा. तेंच्यान म्हणल्यार आमना तुजी घरा येता. डायरेक्ट म्हणटा तुमी आपल्या घरा येयला आपल्याक मारता म्हणून अटॅक करता म्हणून पुलीस कंप्लेंट करता म्हणून. आमी त्या भिवून आमी वचोन ताच्या घरा वचोना. आमी शेजारची बाजू कॉन्ट्रॅक्टां दिल्या सगळे एजंट. आमचे गोंयकार सगळे भायर, आनी भायर 1-1 लाख रुपया निवृत्ती जतीन म्हणटा तो 1-1 लाख रुपया ते एजंटाक दिता. एजंटाला घेता आनी ते कामार येता आनी ताका ते 6 म्हयने ते बाजीर दवरता. 1-1 लाख रुपया घेता न्ही. 20-30,000 तो निवृत्ती मेळटा तांकां, 30-70,000 तो एजंट दवरता. आतां आमचे गोंयकार पयशे दिवपा जायना, ताका लागून गोंयकार हांगा बेकार भोंवता पळय. हांगा तुमकां 35,000 पगार आसा. 35 पगार कोणाक घाटीत ते भायले जे मनीस आसता पळय ते 20,000 15,000 काम करता. आमकां 35 आमचे स्केला पळय 35,000 आमकां फर्स्ट क्लास मास्टर आमी. आमकां 35 पगार येवपा आसना, पेमेंट येना. आमकां 35 करून आतां हे कितें करता, आतां 22,000 दिता. दुसरें म्हणल्यार कितें आसा. आनी आतां आमी ताका लागून आपयले. आमी बाबा आमी कितें करूया, आमी बेकार भोंवपाचें, कितें करपाचें. आतां हे की ना, ही कंपनी चेंज जाली जाल्यार आमी स्ट्रायक करतले हांगा येवन. आमी बसतले हांगा येवन उपाशी पोटार बसतले, हांगा ऑपरेशन करतले आमी. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक सुद्दां आमी मेसेज हे केल्ली की बाबा हिंगा लेटर करून सांगलेले तेजे विदाउट मास्टर ड्रायव्हर चलताय वा तेजेर कितें एक्शन घेवपाचें, तेजेर सुद्दां ते कांय एक्शन घेवंक ना. हे DBLान सुद्दां विदाउट सर्वे, विदाउट इन्शुरन्स बोटी चलताय. ताका आमी ऑपोज केलो म्हणून आमकां काडलो. कोणी निवृत्तीन काडले, सांग डायरेक्ट निवृत्तीन काडले. निवृत्तीन आनी तेंच्यांनी आमी कंप्लेंट दिल्ली. ते आमकां मागीर तेंच्यांनी कितें केलो, पाटील देव पाटील आहा पळय तेणी आमकां डायरेक्ट काडलो. आतां तूं सांगूंक सोदता की ज्यो बार ज्यो चलता तातूंत ते मास्टर बिस्टर ऑफिशियल कोण ना, सगळे भायले आनी तुमी ऑफिशियल मास्टर भायर आसा पळय. फर्स्ट क्लास आमी फर्स्ट क्लास पावता, फर्स्ट क्लास ड्रायव्हर, ड्रायव्हर, फर्स्ट क्लास मास्टर, सगळे ड्रायव्हर. आमी बाज कमिटी काडलेली पळय, आमी बरे लोकांचें काम जावं न्ही म्हणून.
आनी पुतू गांवकाराक आमी प्रेसिडेंट केलो, निवृत्ती आमचो जनरल सेक्रेटरी आनी जतीन ट्रेझरर आनी आमचो लुकास आमचो वायस प्रेसिडेंट आहा. आनी पुतून कितें सांगलें आमकां मॅक्रोनीचे लफडे जाल्ले तेन्ना तुमकां 12 शिफ्टी दिता आमी वर्साक, अजून आतां एक शिफ्ट ना अजून लोकांक. आनी हातून आयज आतां आमची मिटींग घेवपाक आसलेली, आयज आमची मिटींग ऑफिसूय उक्ते ना. आतां कितें करपाचें आमी? सगळे कामूय आहा ते सगळे भायले काम करता हांगा आनी सगळे एजंटाचे मनीस काम करता. म्हाका पेमेंट कमी दिता म्हणून हांवें युनियनाक सांगलें की आपल्याक इतलो इतलो पेमेंट दिला. पुती गांवकार आमकां सांगूंक लागलो की तूं कंप्लेंट दी, आपूण तुजें तें लेबर कमिशनाक घालून तुमकां घेवन दिता. आमकां थंयसर पावटी मारूंक लायता आनी हो थंयसर एटेंड जावपा जाण आपलें काम आहा म्हणून भायर सरून वयता. ओनर फुड्यान येयल्लो आसतना तेजे कडेन डिस्कस करपा जाण हो भायर सर म्हणजे आमकां ब्लॅक लिस्टान दवरपाक. आनी तेजो चेडो सांगता तूं आमच्या बाज ओनर एसोसिएशनान आपूण सांगतालो की तुका बार्जीर घेवं नाका म्हणून. आमकां लिस्टान म्हणून दवरले. तेन्ना आमकां ही कमिटी नाका. आमचें बरें करपा जाय जाल्यार आमकां ही कमिटी नाका. आनी तेणी आमचो सगळो हिशोब दिवपा जाय आनी तेणी बरे भाशेन तेणी देवपाचें रिजन जावपाचें. पुतू गांवकारां म्हणल्यार आमी सांगलें की जे शेजागोवा भायर जे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम दिला ते बंद करची म्हणून, जो पण आमचे फैसला जायन तो. पूण आज पसून शेजागोवा भायर कॉन्ट्रॅक्टां चालू आहा आनी हे आमकां वर्करांक काबार करयता आहा तेन्ना आनी हो गव्हर्मेंट बी शेजागोवा सपोर्ट करता तेन्ना हे कितें तरी तेजेर एक्शन जावचें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कदंब बस स्टँडाचेर 2 व्हिलर पार्किंगे खातीर दिल्ल्या जाग्यार बांदकाम उबें रावलां. ह्या बांदकामाचेर मडगांव पालिकाक कारवाय करपाची आसा. पालिकेन फुडल्या 15 दिसांत हे बांदकाम मोडपाचे आदेश दिल्यात. तपासणे उपरांत अधिकाऱ्यांक दिसून आयलें स्टॉल धन्याक KTC बस स्टँडाचेर दुकान सुरू करपाची परवानगी दिल्ली, पूण तेणे नगरपालिका आनी हेर अधिकाऱ्या कडल्यान गरजेच्यो परवानग्यो घेवंक नाशिल्ल्यो. स्टॉल धन्यान थळाव्या अधिकाऱ्या कडल्यान गरजेची परवानगी घेनासतना दुकान सुरू केलां आनी ताका लागून ह्या वाठारांतली येरादारी आडावताली. ताका लागून एकादरो व्हडलोसो अपघातूय जावं येता अशें पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसान सांगलें. पसरकारांक शोकोज नोटीस दिल्या. 2 सप्तकांत कारवाय करतले. Goa camp had to complain saying that there is one structure come in the heart of Kadamba bus stand, and thereafter we inspected the site and it was found out that they have not obtained any permission, and show cause notice was issued to the party, and they were directed to show cause within 15 days what document they have. And Kadamba KTC was also made up respondent number 1, and the person who had erected kiosk or the shop were also made up respondent number 2. Accordingly, notice was issued to both the parties to show cause notice, and thereafter I heard the parties personally. I took the matter for person hearing and found out that respondent number 2, who has taken the permission from KTC Kadamba bus stand, there was some expression of interest floated, and he was the successful bidder. And the successful bidder, they were given the permission to erect the kiosk, that Gada ground plus 1. But there is also one condition stating that they have to obtain permission from all the local authorities. Whatever permission you required, they should obtain. I have seen that they have not obtained any permission from the municipality as well as HPD. So I have found that it is illegal. Based on that 184 section, I have passed some orders to demolish within 15 days. Because there is no permission from the municipality, there is no permission. For issuing the show cause notice on the illegal tea stall which has been constructed in the Margaon KTC bus stand. As you may be aware, to favor some friends of Kadamba or officials, they have permitted a tea stall right near the footpath, which is going to create traffic problems, road safety problems, and this construction of a tea stall has no permission from the Margaon Municipal Council, due to which MMC has served them notice. We welcome it, and we are hoping that immediately steps will be taken by the department to remove this tea stall from there. We are not against the revenue generation programs of Kadamba Transport, but we are opposed to revenue commercial activity putting public safety in jeopardy and endangering the lives of the people. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसावपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दुसऱ्याची संस्कृती उणी लेखून आपली संस्कृती व्हड जायना. भौगोलिक परिस्थिती प्रमाण कपडे बदलतात. कपड्या वयल्यान कोणाची संस्कृती वळखुची न्हय. जीण सोपी
सुंदर आणि गिरेस्त जावची म्हण ज्यो ज्यो गजाली आमी करतात तीच खरी संस्कृती. खरें म्हटल्यार मनीसपणाच्या नात्यान मनशांक जोडप हीच आमची संस्कृती आसपाक जाय. बेळगांवच्या राणी चेन्नम्मा विद्यापीठाची मराठी विभाग मुखेली प्राध्यापक मनीषा नेसरकरान म्हटलां. गोवा मराठी अकादमीच्या दिवचल प्रभागान दिवचले मराठी सांस्कृतिक मेळावो घेतलो. सुवाळ्याची मुखेल सोयरी म्हण मनीषा नेसरकर उलयताली. माचयेर अकादमीचो अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत, पौर्णिमा केरकार, सूर्यकांत देसाय, सोमनाथ पिळगांवकार हजर आसले. नृत्यान येवकार जालो. उक्तावणा उपरांत मराठी परिसंवाद, काव्य वाचन, भजन, कीर्तन, एकपात्री अश्यो विविध कार्यावळी जाल्यो. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान जवार बर्वे. 22 वेर गोंय सुखे उरतले अशें हवामान विभागान आदी सांगलेले असले तरी वातावरण बदलला. मध्य भारतात चक्रीवादळ तयार जाला, देखून पावसाची शक्यताय आसा. 22 ते 25 तारखे मजगती कांय जाग्यांचेर पावस पडूं येता. चडीत तापमान 34 जाल्यार उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. 23 आनी 24 तारखेक पावसाची शक्यताय आसा. पावसा बरोबर वराक 40 किलोमीटर ह्या वेगान वारोय घोळटलो. फुडले 4 दीस पावसाची शक्यताय आसा. उणें तापमान 2 डिग्री सेल्सियसान कमी जातले. 25 मेरेन पावसाची शक्यताय. 23 आनी 24 वेळ जोगला आनी वाऱ्या सयत पावस. मळबात कुपा. चडीत 34 जाल्यार उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरां उपरांत उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. फुडले 4 दीस चडीत तापमानात फरक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.